काल आज आनी फाल्यां पावर्ड बाय फादर मुल्ला हॉस्पिटल कंकनाडी मंगळूरू सपोर्टेड बाय जेरोसा कंपनी वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स मंगळूरू रेक्सिन सेंटर मंगळूरू मानस वॉटर पार्क पिळिकुळा अँड MCC बँक काल आज आनी फाल्यां दायजी वर्ल्ड TV वीक्षकांक म्हजे नमस्कार. म्हजें नांव स्टॅन आगेरा. आज हांव म्हजे विशीं उलोवंक हांगासर येवंक ना. तुमच्या मुखार प्रस्तूत करूंक अपेक्षिता कोंकणींतलो एकलो फामाद नांवाडीक साहिती, त्रिभाशा लेखक आनी कोंकणी, कन्नडा, इंग्लीश हातूंत दरबस्त साहित्य रचलां. हाचे कन्नडांत 8 बूक, कोंकणींत 6 बूक आनी इंग्लिशांत 3 पुस्तकां प्रगट जाल्यात. 10,000 गादयांचो एक बुकी चपला. हाच्या वावराक वळखून म्हळ्यार आनी कोंकणी साहित्य आनी संस्कृती हाचेर केल्ल्या वावराचेर वळखून हांकां जायत्यो प्रशस्ती लाभल्यात. कर्नाटका राज्यश्री प्रशस्ती, भायरेन कोंकणी कुटुंब प्रशस्ती आनी संदेश प्रशस्ती शिवाय दरबस्त प्रशस्ती मेळ्ळ्यात. इतलें मात न्हय, आयले वर ह्या वर्साक दुबयंत एक संघटन आसा दायजी दुबय म्हणून. हो बरोवप्यांचो एकतार, मंगळूरच्या कोंकणी बरोवप्यांचो एकतार. हांचे तावन ह्या वर्साची अमोलीक, मानादीक आनी गनादीक साहित्य प्रशस्ती फावो जाल्या. हो साहित्य पुरस्कार लाभिल्ल्या बा प्रशांत मार्ता हांकां हांव स्वागत म्हणटां. तुमच्या लागीं विचारूंक सोदलें पयलें सवाल फादर, तुमी जायतें साहित्य रचलां. पयले पटीन तुमकां हो साहित्य पुरस्कार लाभलो म्हणटाना तुमची चिंतना आनी उमाळे कितें जावन आसलें? अजाप म्हळ्यार ऑक्टोबर 31 म्हाका मॅसेज आयली कन्नडाक म्हाका प्रशस्ती मेळटा रिसर्च एंड लिटरेचराक म्हणून. मागीर दायजी दुबाय तावन ताच्या मदें मॅसेज आयली कोंकणी साहित्या खातीर म्हाका एवॉर्ड मेळटा, प्रशस्ती मेळटा. म्हाका व्हडलें प्रॉब्लेम जाला. इतले 2 प्रशस्ती, इम्पॉर्टंट प्रशस्ती येतना खालतें जावन उरोवंक बारीक कश्ट, हंबल जावन उरोवंक बारीक कश्ट. 2 म्हयन्या भितर 2 प्रशस्ती 2 लँग्वेजा खातीर. सो खालतें जावंक वस्तू करतलें. मागीर जेजूच्या पवित्र काळजा म्हाका खालतें कर म्हळें. आतां इल्लो खालतो जालो, आशिल्लो खालतो जालो. पूण कोणाक जालें चान्स मेळटा, अप्रूव्ड अशें चान्स मेळचें न्ही. तशें हांव दायजी दुबायक मस्त आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. फादर प्रशांत मार्ता, तुमकां दायजी वर्ल्ड TVचेर मोगाचो येवकार आनी दायजी दुबय प्रशस्ती मेळ्ळ्याक अभिनंदन. तुमी पयलें दायजी वर्ल्ड TVक आयल्यात, आतां परत येवतना तुमकां कशें भोगता आनी आमच्या TV दर्शकांक कितें सांगूंक आशेतात? दायजी दुबायच्या विशयान सांगचें म्हळ्यार आमचेच कवी मेल्विन रॉड्रिगसान एक कवन बरयलां ह्या रेवेंत म्हूण. ह्या रेवेन स्वास दिला आमकां. ह्या रेवेन आमकां स्वास दिला. ह्या रेवेन आमकां मास दिला. ह्या रेवेन आमकां जीव दिला म्हूण एक बरें सुबीत कवन बरयलां. हें कवन कशें आसा जें म्हणून मेल्विन रॉड्रिगसाचें हे रेवेन कवन वाचचें. दुबाय तावन गल्फ तावन तें आमकां देणें मेळ्ळें. हें समाजीक कशें देणें मेळ्ळें. हांगा हाडांक कशें मांस मेळ्ळें, जायत्या हाडांक मांस मेळ्ळें. आनी ह्या बुंच्या थळार तेलार थेंबे वळटात हांगा, तांतले थोडे थेंबे काडून बुंच्या सकयल वळच्या त्या थेंब्यान थोडे थेंबे जमोवन हांगा गुलोब फुल्ल्यात. सगळी हिस्ट्री, दायजी दुबायची हिस्ट्री, गल्फाची हिस्ट्री आनी आमच्या कुडयाळची संस्कृती, हांगाचें बरेंपण त्या एका 4 लायनींत मेल्विन रॉड्रिगसान सांगलां. हांगा गुलो फुल्ले, तांचे थेंबे हांगा गुलो फुल्ले. तेंच सांगता ती समरी जावन आसा दायजी दुबाय आनी ह्या गांवाची, आमच्या सकळांची, आमकां मेळच्या मानाची, आमकां मेळचे प्रशस्तीची बॅकग्रावंड तें. तांची रेंव हांगाच्या मातयेंत गुलो फुलयता. पुत्तूरच्या
लागसार सुळ्या म्हणच्या गांवांत तुमचें जनन जाल्लें. तुमच्या माँ बापा विशीं या तुमच्या भुरगेपणाच्या जिविता विशीं तुमच्या भाव भयणी विशीं एक मोठ्यान एक विवार दिवे ती ताची गरज ना. जाता ती बीत आमी सैरी काय घेतना आमी म्हजी माई म्हजो भाव तो म्हणीत आतां येण जाल्यार सांगीत आमच्या वडल्यांक कुटाम आमी पुत्तूर आसले. मागीर सुळ्या नवी इगर्ज बांदतना फादर कामिजाच्या मनसिंजर सिक्वेराच्या घरांत आमी पाद्र बावटू थंय नवी इगर्ज बांदतना नवें घरी बांदलें थंय गेले सुळ्या गेला. आमी 13 जाणां भुरगीं हांव 11th भुरगीं. मागीर थंयच शिकलें. म्हजी आवय टिचर जावन आसलें. म्हणजे कुटुंबा विशयी सांगचें जाल्यार आमी पुरा भोवशे इल्लें बुद्धवंत म्हूण दिसता. म्हजी माय विशेश तुमच्या मायन कितें विचारता आवयन कितें विचारचें. इस्काल जाल्ल्या क्षण घरा येतना टिचरा विचारलें सकयल सवालांक जाप दिल्या तुवें. हॅव यू आन्सर्ड ऑल द क्वेश्चन्स टीचर आस्क्ड. म्हजी माय विचारतली आज कितलीं सवालां विचारलीं क्लासींत. आज क्लासींत कितलीं सवालां विचारलीं. शी डिडंट आस्क आन्सर दिलें इंगे म्हण. बगर कितलीं सवालां विचारलीं. वॉट ए रेवल्युशनरी थिंग. कोण आमकां तशें विचारता. आन्सर्स म्हळ्यार सेट आन्सर्स. कोणें केल्ले सेट आन्सर्स. सवालां म्हळ्यार तुजें क्रिएटिविटी तुजें सृजनात्मक चिंतप क्वेश्चन विचार. म्हजे आवयन तें विचारलें. आमकां म्हळ्यार आजकाल होमवर्क दिला म्हण विचारतले. आजकाल होमवर्क दिला म्हणून म्हणजे तें सवाल म्हणजे सगळे साहित्यान प्रभावीत जालो. कितले सवालां विचारलें तुवें. हाव मेनी क्वेश्चन्स यू आस्क्ड. म्हणजे साहित्याक विडंबन साहित्याक खंयच्या साहित्याक म्हणजे शर्मा सगळ्यांचेर ये हाव मेनी क्वेश्चन्स यू आस्क्ड. तेंचो म्हजे कुटुंब. तुमचें जनन भारताक स्वतंत्र मेळ्ळ्या वर्सा जाल्लें पळय मू 1947. हय भारताक स्वतंत्र मेळून तुमीच कारण म्हणजे इतलें जाय जाल्यार चिंतयेत. अच्छा ओके. आतां भुरगेपणाच्या दिसांनी म्हळ्यार पोखरीपणां जायतीं हास्यभरीत घटना घडटात. तुमकां कितेंय उडास येता की तुमच्या ल्हानपणाच्या दिसा असो या कितेंय. एक उडास येता म्हळ्यार थंय एकलो डॉक्टर आसलो सुळ्या डॉक्टर सुब्राया म्हणून. ताच्या क्लिनिकान मस्त रिडर्स डायजेस्ट आसलें. रिडर्स डायजेस्ट म्हाका वाचचें पिशें. कांय बूक ना जाल्यार टॅलिफोन डिरेक्टरी वचत कितलीं नांवां न्हू बी न्हू. ताचो कंपावंडर हुसेन म्हणून. हांवें हुसेनाचें फ्रेंडशीप करना. डॉक्टर टी पिवंक ताच्या घरा येतना हप्त्याक एक रिडर्स डायजेस्टान घरा बसून वाचतालो. केदाळा 9th स्टँडर्डांत. 9th स्टँडर्डांत रिडर्स डायजेस्ट वाचची संवय आसली. तें म्हाका इल्लें टेस्ट पुरा मेळ्ळें वाचची संवय म्हणून. ताचे उपरांत ती वाचची संवय आनीक म्हजे कडेन आसा. वाचचे संवय बी कांय म्हाका बरोवचें एक हुमस एक आशा उपजाली जावं किपरो. एक उडास येता म्हाका आनीक सदां उडास येता. हांव एक दीस हांवें सायकल सोडचें आसलें. सायकलार येताना सादारण 7 वरांचें त्या वेळार सायकलाक लायट घालीचें आसलो. एक लायट आसलो मुखार. म्हज्या सायकलाक लायट नातलो. लायट ना जाल्यार पुलीस धरतात. म्हाका पुलिसान धरलें. तेका सुळ्या पुलिसान लायट येयली जाय म्हणालो. सायकलीक लायट इल्लो. म्हाका इल्लें पेदांब चड सवालां विचारचें न्ही. ಇಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಲೈಟು ರಸ್ತೆ ಹೌದಾ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಹೌದು ಪೊಲೀಸ್ಗೆಲ್ಲೋ ಪಟ್ಟ ಟೈರ್ ಹಚ್ಚೋ ಪೂರ ವಾರ ಗಂಟಲೆ ಟೈರ್ ವಾರ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಪಂಚರ್ ಇಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಇದೆ तशें जिवितांत तेंच रिपीट तेंच गठन रिपीट जाल्या बरें थोडे बरें दिसता. तें भोवशे सगळ्यांचे अनुभव तसोच सकल बरप्यांचो बरयणाऱ्यांचो अनुभव तसोच म्हूण दिसता. थोडे जाण वाऱ्यांक काडूनच आसतात आनी परतून वाऱ्यांक घालूनच आसा तशी आमची जिणी. तुमचें साहित्य प्रत्येक जावन तुमी जायतो साहित्य संशोधन केलां पूण तुमचें विडंबन आनी व्यंगी साहित्य ताजे खातीर तुमी कोंकणींत लोकां मोगाळ जाल्यात म्हण हांव पात येता. भोवशे आमचे दर्शक पात येतात विक्षक पात येतात. तुमकां बरोवची अभिरूच केदाळांनी कशें उदेली म्हण सांगेत गे. ते हांव हायस्कुलांत आसतनाच हांवें लेखन बरयल्लें. हांवें मस्त फुडें सांगलां तें लेखनाचें
ನಾವು ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗು म्हणून ಕೊಡಗು ಕೂರ್ಗ್ ಬೆಡಗು आमचो कन्नडा मास्टर आसलो ब्राह्मणू ताणें तें लेखन वाचून तें हायस्कूल मॅगझिनाक एन्युअलाक हितून ನೀನು ಬರ್ದದ್ದಲ್ಲ म्हणालो ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನೇ ಬರ್ದ ಛೇ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ನೀನು ಬರ್ದದ್ದಲ್ಲ ನಾನೇ ಬರ್ದದ್ದು सर म्हळें मागीर तो पलोवप ताणें पब्लीश केलें पूण मागीर हांवें एक लेखन बरोवंक सुरू केलें सुधा तें कन्नडा मॅगझीन पळय मागीर कोंकणींत बरोवंक सुरू केलें कोंकणींत फादर मार्क वॉल्डरा कडेन विचारलें हांवें थोडें लेखनां बरयता हांव म्हूण मार्क वॉल्डर ताका भोवशें तितलें इंट्रस्ट दिसना हो घालून जेजूट बरयता गे म्हूण तर धाड म्हणालो हांवें धाडली धाडले उपरांत तें लोकां मागोळ जाली आनी की पाद्र ते शर्मा म्हाका म्हजो किटार तें अंकण उपयोगितात ताचे उपरांत कन्नडांत बरयलें इंग्लिशान जागी 2 बूक बरयले हिस्ट्री ऑफ सेंट अलोशियस कॉलेज मागीर क्लासरूम मॅनेजमेंट म्हूण तें बरयलें तशें अबावट 16 बुक्स येदोळ बरयल्यात तातूंत 3 डिक्शनरीज बरयल्यात सगळे संवसारांत 2 भाशेंत कन्नडांत आनी कोंकणींत 2 भाशेंत तेजावरूस म्हळ्यार समानार्थक विरुद्धार्थक पदकोश बरयलो हांव एकलो मात्र 2 भाशेंत बरयलो सगळे एकेका भाशेंत बरयतात 2 भाशेंत बरयलो भोवशें हांव एकलो मात्र संवसारांत देखून म्हाका रॉजर्स इंग्लिशान बरयलो फादर रॉजर्स म्हूण एकलो प्रोटेस्टंट पाद्रीन म्हाका कन्नडदा रॉजर्स म्हूण आपयतात कन्नडदा किट्टळ म्हूण आपयतात ಎರಡನೇ किट्टळ म्हूण तशें तातूंत हांव इल्लो फामाद जालो फेमस जावन गेलो बरयल्यान विडंबन साहित्य लोकां मोगाळ जालें पूण हांवें हाचे विशयान बरयलो फेमिनिजम विशयान बरो बरयलो क्रायस्ट कॉलेजीन पब्लीश केल्लो हाव विमेन आर कन्स्ट्रक्टेड हाव मेन आर कन्स्ट्रक्टेड इन ए सोसायटी तें बरयलो क्लासरूम मॅनेजमेंट बरयलो अलोशियस कॉलेज हिस्ट्री बरयल्या कन्नडांत विविध रितीन विविध विशयान बरयलो कित्याक म्हळ्यार विडंबन साहित्य लोकां मोगाळ जाता म्हळ्यार हांसो येता हांसो सगळ्यांक खुशी दिता तशें विडंबन साहित्य इल्लें चड लोकां मोगाळ जालें पूण उरले बुकी हांवें बरयल्यात एक काळ आसलो कोंकणी साहित्यांत म्हळ्यार 1975 हांव भुरगो आसलो आनी आमच्या घरा राखण येताना आमी 2 कारणां खातीर आमी भुरगीं वाचतले एक कडाप बरयणार हाची सरदारांचे सिनोल सरदारांचे सिनोल ताजे ते एडवेंचर बरें लागतलें आनी एक कारण आसलें पिडवास कुंदापूर हो पाटेनांतली रैलां बरयता राखण्याचे पाटेनांतली रैलां सवकास ताचो वेग उणें जालो कित्याक म्हळ्यार CJSची पुगेट्यो दिल्यो पुगेट्यो जायत्या वर्सां चलोवन गेल्यो आनी उपरांत हांव फुगेट्यो पुस्कू जाल्यो म्हूण सांगना पूण वल्लीपत्र्याची नांवां लायलीं आनी वल्लीपत्रेपान राखण्यांचेर आनी राखण्याच्या वाचप्यांक आनी कोंकणी साहित्याच्या मोगींक एक नवें साम हाडलें विडंबना हय अशें केदार म्हणी ह्या पावंडाक तुमी पावतात म्हण तुमी केदार म्हणी सपनायल्लें आसा की आनी ही जबाबदारी सांबाळून कशें बगता आमगेर घरा आमी उलोवचेच तेच रितीन आसलें अशेंच तमाशे जावन उलोवचें तेंचो म्हज्या रक्तान भोवशा DNA आयलां पूण एक लेखन बरोवचें आनी एक हास्यात्मक साहित्य बरोवचें मस्त तफावत आसा विडंबन साहित्य मस्त कश्ट विडंबन साहित्य एक लेखन बरोवंक म्हाका 4 दीस म्हणी जाय पडटा त्या कन्नडांत गजप्रसव म्हणटात गजप्रसव म्हळ्यार हस्तचो बाणटेर हस्तीचो बाणटेर म्हळ्यार खोली बोबाट म्हण हस्तीची सगळ्या गांवाक कळटा हस्त बाणटेरांत आसा पील घालता म्हण हाका गजप्रसव बारीक कश्टान जगा हस्तीन जळून दिल्ल्या बरी हें गजप्रसव नाजाल्यार कॅमलाक पुडवे न्हेसयल्ले बरें कॅमलाक पुडवे न्हेसून लुंगी डान्स कर म्हळ्यार कशें जायत तशें हास्य साहित्य म्हळ्यार म्हाका तशें बगलें मस्त कश्ट बरोवंक पूण एक आमकां खुशी म्हळ्यार हें लेखन वाचून लोक हांसता ताचें तितलें एक व्हड काम दुसरें ना लोकांक हांसोवचें कुचिल्यो करचें दुसरें काम ना एकूच आसा तुमकां आमी आमकांच कुचिल्यो केल्यार आमकां हांसो येना आनी कितले कुचिल्यो केल्यार म्हाका हांसो येना पूण हांवें पेल्याक कुचिल्यो केल्यार हांसो येता तें एक विचित्र ताचें तितलें व्हडलें काम दुसरें आसा
सगळो लोक सिरियस जाता, गंभीर जाता, ते हेम्मे आसता. आमच्या इकडे हेम्मे म्हणून की जायनातले केदळे एरमे एरमे म्हणटालो. हेम्मे येता, बलून व्हडलो जाता. आमचे विडंबन साहित्याचें काम म्हणल्यार त्या व्हडल्या बलूनाक, इगोच्या व्हडल्या बलूनाक घेवन सुई तुपची, पुस्क करचें. म्हजें टायर पंक्चर केल्या बरी, पंक्चर करचें. ते मस्त कश्टाचें काम आनी विरोधी चड. लेखन बरयल्यार विरोध ना. हांवें तें हास्य लेखन बरयतना रखण्यार वल्लीपद्रा बरयतना मस्त ऑपोजिशनी आसतलो. नॅचरली आमी तमाशे करचे पडटात न्ही. तमाशे करूं कोण की तमाशे करचे नाका, वगळसून बरोवचें बरें जाता. तमाशे केल्यार मस्त एडिटराकच थ्रेट येताले, जोर करताले, हें काल्यार पब्लीश करताय तूं म्हणून. मागीर एडिटराक हांवें सांगलें म्हाका नाका बरोवप, म्हाका पुरो जालां बरोवंक. ताणें उदयवाणिकी बरोवन कसाय हप्त्यान, हर एक हप्त्यान हांगा हें बरोवंक आसा. ताणें म्हाका हॉटेल न्हू करून मसाले दोस दिवन तेकन बरया. त्या मसाले दोसे खातीर परतून बरयलें. तशें 2 बूक बरयले, वल्लीपद्रा आनी वल्लीपद्राचे बलसांतल्यान. आतां गरजेचो विशय कितें म्हळ्यार आमची कोंकणी समाज आनी कोंकणी समाज म्हणना, कोंकणी क्रिस्तांव समाज या आमचे क्रिस्तांव या हेर भाशेचे, हेर समुदायाचे आनी भारतीय प्रजेक जावन आमची बोगणां एकदम कठीण, बळदेक. आमी कितेंय विडंबन केल्यार जावं तूं स्टेजीर सांगताय या वेदीर सांगताय या तूं बरयताय, थोडे कसकी घेतात, पर्सनल घेतात, तांचे काळी दुखलां म्हणटात. असो एक अशीर मनोभाव कित्या आमच्या भारतीय मदें आसा म्हूण तुमी केदाळ म्हणी ते भारतीय मध्ये न्ही, खंयचो लोक आपल्याच गांवांत सेटल जावना गे, आपलीच भास म्हणना गे, आपल्याच समाजान जियेना गे, मायग्रंट जे येतात गे, तांकां ते बारी सेन्सिटीव जातात. ते विविध कल्चर्सांक, संस्कृतीक एक्सपोज जाल्ल्यान बारी सेन्सिटीव जातात. म्हजे कडेन विचारना तुमी दुखयतात. हांवें सांगलें खंय दुखयलां म्हाका दाखय, हांगा दुखयलां हांगा दुखयलां, खंय तुजी दूख खंय आसा. त्या जाल्यार तांकां जाप आमची समाज मायग्रंट समाज, हांगा जॉब्स नात. देखून दुसऱ्या गांवांक कितल्या वर्सांत हांव दुसऱ्या गांवांक, विविध गांवांक वचून थंय काम करना, कुटुंबां सांगता ते नात. देखून अर्ल्यो समाज मस्त सेन्सिटीव जातात. आनीक समाज तशें म्हळ्यार ज्युईश, जुदेव, ते ತುಂಬ मस्त सेन्सिटीव जाल्यान मस्त क्रिएटीव, मस्त एक हें आसता उद्देश, गोल आसता, अशेंच करीत जेता. आमची समाज तशीच कित्याक म्हळ्यार एलिनेटेड फ्रॉम मदरलँड, एलिनेटेड फ्रॉम मदर लँग्वेज, पयस रावले, कुटुंबांतान पयस आसात, सकलतान पयस जाल्यार आमची समाज सेन्सिटीव समाज. देखून कालें दक्षिण जाल्यार काम पडटा, पुकू जाता. ते पुकू जाल्ल्यान कालें उलोवंक उपायना, मस्त केअरफूल जावन उलयचें. एक कोंडाटो केल्ली जनांक, कोंडाटो केल्ली बालशी म्हळ्यार आपणूंक उपायना, बॅ गेलें. तशें आमचे समाज म्हणून म्हणजे अभिप्राय. पूण एक इल्लेशें बदलिल्लें तर सवाल. आज मी आतां विडंबन बरयता, व्यंगता बरयता या उलयता, आमी दुसऱ्या विशयी कोणाय केल्यार आसतात, विशयान बरयल्यार आसतात या उलयल्यार आसतात, पूण तुजेच विशयी बरयल्यार तांकां राग येता. तें कित्याक? ते सकल्यान तेचें तें DNA तसो. आतां म्हज्या विशयान कोणें हास्य लेखन बरयल्यार म्हाकाय दुखता न्ही. दुसऱ्यांच्या विशयान हांव बरयता, पूण म्हज्याच विशयान कांय तमाशे केल्यार आमचे कांय करूंक उपाय ना. बारीच शांतीपणाच्या मनशाक मात्र कांय भोगाशें ना, नाजाल्यार हे भोगताच. हर एक काणी बरयतना काणी फाटल्यान एक काणी आसता, कविता फाटल्यान एक काणी आसता म्हणून पती येता. एका विडंबना फाटल्यान कितें आसता? विडंबना फाटल्यान आसचें ताका आयडियोलॉजिकल सस्पिशन म्हणटात. आयडियोलॉजिकल सस्पिशन म्हळ्यार समाज आमकां हें बरें, हें करेक्ट, हें पुरो दिता. विडंबन साहित्यांत आनी फिलोसॉफिकल साहित्यांत आमी ताच्या फाटल्यान कालेंगी दुसऱ्यांच आसा आनी तुका गुठमळ आसा, आयडियोलॉजी म्हळ्यार गुठमळ आसा,
समाजांतलें आसा तशें ओपून काडूंक हांव रेडी ना हाचे मदें कसली गुटमूळ आसा म्हूण तें विडंबन साहित्य आसा करता नाजाल्यार हायली फिलोसॉफिकल रायटिंग तशें जाता हर एकांत गुटमूळ सुची गुटमूळ आयडियोलॉजिकल सस्पिशन म्हणटात उदाहरण दिवचें जाल्यार कित्या घरा इंग्लीश उलयतात भुरग्यां कडेन इंग्लीश उलयतात पूण कामाच्या चेडवा कडेन ब्रोकन कोंकणी फुटकरी कोंकणी फुटरली कोंकणी उलयतात पक्कने कामाचें चेडूं आपणाक इंग्लीश उलयचें म्हणून मोन जावन घरच्या येजमानी कडेन इंग्लीश उलोवंक प्रयत्न करीत जाल्यार ही इंग्लीश उलयना कामागारा कडेन ती एखाद्या वेळा कामागारा कडेन इंग्लीश उलयता जाल्यार यू आर माय इक्वल तूं कोंकणी उलोवनूच राव हांव इंग्लीश उलयतां तूं म्हाका इक्वल जावंक प्रयत्न करनाका तूं इंग्लीश उलोवंक सुरू करशी जाल्यार यू बिकम माय इक्वल हाका आयडियोलॉजिकल सस्पिशन म्हणटात म्हळ्यार कित्या आमचो लोक हांगा हांवें कोणा कंडेम करचें नंजी उलोवचें म्हणलें कित्या आमचो लोकांक कोंकणी विशयांत तो एक मनोभाव आसता ती कामागारांची भास कुक्सांची भास हावजमेट्सांची भास आनी कशें आमी ती इंग्लीश उलयनाशें पळयता हांव कन्नडांतच कोंकणींतच उलयशें पळयता एक मनोभाव पर्स्पेक्टीव आसतना विडंबन साहित्य बरी येता तुजी चिंतपाची रीतच आनी उल्यार मात्र विडंबन साहित्य बरें येता एक क्वेश्चन मार्क घालयत हर एकाक एक क्वेश्चन मार्क घालयत आनी एक एग्जाम्पल म्हळ्यार एका वेळार आमी पुरो संतांचीं नांवां दिलीं भुरग्यांक संतांचीं नांवां सेबॅस्टियन बोस्तू तें पुरो नांवां दिलीं ग्रेस्तां पुरो संतांचीं नांवां दिताले आपल्या भुरग्यांक मागीर दुर्बळ लोकांनी संतांचीं नांवां दिवंक सुरू करतना तांणी सेंट सेबॅस्टियन दवरलें पूण दुर्बळ लोकांचें बोस्तू जालें सेबॅस्टियन आसलें बोस्तू जालें सेबॅस्टियनाक असो गौरव बोस्तूक ना तेंचें नांव तें दुबळींच नांव दितात आमच्या वर्गाची ग्रेस्तांची भुरग्यांचें नांवूच दुबळी वर्गांची काण घेतात म्हणटना ग्रेस्तांचें काळें जालें तांकां पोको जालें तांणी आतां संस्कृत नांवां दिवंक सुरू केलीं प्रशांत निशांत सुशांत तीं पुरा ती नांवां आयलीं संस्कृत नांवां आयलीं ह्या दुबळ्या लोकांनी तींच नांवां दिवंक सुरू केलीं इंडियन नेम्स दिवंक सुरू केले परतून पोको आनी आमचीं नांवां तांकां आसात आमी इक्वल जाल्या आमचीं नांवां सेम आसल्या इक्वल जाल्या आतां कालें जालें ओल्ड टेस्टमेंटाचीं नांवां दिवंक सुरू केलें ओल्ड टेस्टमेंटाचीं मस्त पुरो कोण तांचीं नांवां दिवंक सुरू केलें तें जाल्यार कालें जाता ह्या वर्गाची तीं नांवां हें एक खेळ जावनूच आसा नांवांचे पॉलिटिक्स जावनूच आसा आमच्या समाजांत हुय गे न्ही तुमचें नांव पोको जावन आयिल्लें प्रशांत म्हजें नांव वलेरियन म्हण आसलें मागीर प्रशांत म्हणून घाललें आनी एका वर्गाक आतां एक आनी एक गरजेचें हांवें सांगचें डायनॅमिक्स ऑफ ए सोसायटी आय एग्री विथ यू एवटी एक सोसायटीचे डायनॅमिक्स हो खेळ पळयतना आमी नॅचरली विडंबनात्मक साहित्य आसता ताका जाय जाल्लें घालें म्हळ्यार ते पळोवची रीत पर्स्पेक्टीव आनी हो खेळचो खेळ ही गुटमळ हे सिद्धांत पडद्या फाटल्यान कितें आसता गे म्हणून फाटल्यान केलें गे आसा हाच्या फाटल्यान आनी तुका गुटमळ आसा सगळे समाज जो गुटमळ आसा कोण ती गुटमळ पळयता गे तो एकच हायली फिलोसॉफिकल जाता दुसरें चिंता ऑर विडंबन साहित्य बरोवंक सुरू करता त्या रितीन पळयता सवालां विचारता म्हळ्यार हर एका व्यक्तित्वा फाटल्यान एक लेयर आसता म्हळ्यार एक कवच आसता तशेंच एका समाजा फाटल्यान एक कवच आसता आनी त्या फाटल्यान कितें घडोवन आसा आमकां कळीत आसना भाव ते थोड्यांक कळटा पूण ते थोडे मात्र मस्त पॉप्युलर जायनात कित्याक म्हळ्यार ते सवालां विचारतात भितर गुटमळ पळयतात म्हळ्यार न्हू ते कशें ते नॉट एक्सेप्टेबल पीपल इन अ सोसायटी चडावच एक सवाल फादर साहित्य रचतना हांव म्हळ्यार हांवें बरोवपी जाल्ल्यान हांव एक मेथड रायटर म्हळ्यार एक प्लॉट तयार करता तातूंत कॅरेक्टर घालता आनी ताका एक
त्या कॅरेक्टरांनी प्लॉटामध्ये आकार दिवन म्हणजे ताका एक स्पर्शन एक काणी रचूंक प्रयत्न करता आमी एक व्हडल्या फामाद बरोवप्याक विचारलें आसा तूं कशें तयारी करता म्हणजे एक इंट्रस्ट विचारलें तो म्हणालो हांवें कली तयारी करची हांवें एपटी बरोवंक आराम केल्या म्हळ्यार गायन शेण घाल्ल्या बरी उतरां फापीन शेतात म्हणालो पूण म्हाका तशें जायना पूण विडंबन पळयतना तुमी कसली तयारी करतात कांय ना तें केली आयडिया येता मागीर ताका आनी इल्लें कुडसून बरयता बरोवन जे बारीक अश्ट पूण म्हाका एक मेथड आसा बरयतना म्हाका बरोवंक मूड ना हांव काय करता बरोवंक मूड ना बरोवंक नाका म्हणून जाता तेंच बरयता म्हाका बरोवंक आतां मूड ना मागीर बरयता हांव आतां बरयना मागीर बरय पूण तें बरयता मूड ना म्हण हांव बरयता तशें तेंचं बरयल्ले वरवीं तें थेरप्युटीक जाता थेरपी म्हळ्यार बरी जाता तूं बरोवनूच आसता नाजाल्यार सुलभ न्हय बरोवंक देखून आमी पुरा रायटर्स पोस्टपोन करता आमचें रायटींग फाल्यां करता आज जायना फाल्यां सावन सुरू करता हांव काय करता फाल्यां सावन सुरू करता म्हणून हांव आतां बरयता फाल्यां सावन सुरू करता आतां बरयना म्हणून बरयता व्हेरी नायस मेथड बरें म्हाका मन ना म्हणून बरोवनचें आसा पळय तेंच मन आडयता बरया म्हूण मन आडयता मागीर तें कंटिन्यू जाता ते मेथड यूज केल्ल्यान एक बरोवंक जाता म्हाका आनी हांवें सांगलें हर एक हांवें पळोवचें आयडियोलॉजिकल सस्पिशन आनी तूं कितेंय आसा दुसरेंच आसा नीज गजाल दुसरीच आतां एक कोंकणी साहित्य बरयतना या खंयचेंय साहित्य बरयतना प्रत्येकान कोंकणी साहित्य बरयतना हांव भुरगो आसतना हांवें बरोवंक आराम केल्लें आनी आमकां जायत्यो अडकळी पळोवंक मेळ्ळ्यात म्हळ्यार अचानक तुजो भुरगो एकच फावटी साहित्याक गेलो तर मस्त साहित्य वाचूंक लागलो या बरोवंक आराम केलें तर आवय बापायन गेलें टेन्शन म्हळ्यार शिकपा तो न्हू भायर येता म्हणून ही मिडल क्लास मेंटेलिटी म्हजी मम्मी एक फावटी मिसाक गेली फाटी येताना तिका कोणें सांगलें एकलो कोंकणी फामाद बरोवपी तो खंय बेंगलोर शिकोवंक गेल्लो तो इंजिनियरींग सोड न्हू एका म्हयन्या भितर फाटी येयलो कित्याक म्हळ्यार तो बरोवपी तें आयकून मम्मीक शॉक मागीर म्हजे तावन उतार काडून गेलें तूं शिकप काय जावन भायर येवं नजो तूं कितेंय कर पूण शिकपा तावन पयस वचूं नजो म्हणून असलें टेन्शन घरा भितर आसतना एका तराची अडकळ बरोवंक तशें तुमच्या जिणेंत कितें अडकळी पळयल्यात तुमी बरयतना अडकळी बरोवनात म्हाका भोवशा आयिल्लें हांगा एकलो बेंगलोर एकलो डॉक्टर आसलो तमीळ डॉक्टर जाल्यार तापाक पुरो आमी ताचे कडेन येचे आसले बेंगलोरान हांव एक दीस ताचे कडेन गेलो इल्लो काले ताप येयलो तो म्हणलो हांगा न्हिदे ताप पुरो चॅक करता कालन मागीर दोळे प्रॉपर चॅक केले मागीर म्हणलो थर्मामिटर तुज्या तोंडान घाल हांव आतां बँकाक वचून येता तूं दोळे धांपून नकोच राव थर्मामिटर घाल न्हू हांव दोळे धांपले थर्मामिटर म्हज्या तोंडान घालें तो म्हणलो आत्तां येता हांव बँकाक थंयच बँकाक वचून आत्तां येता 3 मिनटां भितर येता तूं पूण ताणें थर्मामिटर घाल्या उपरांत म्हाका तोंडान कलंगी जालें खालंगी तो धांवून आयलो सॉरी फादर हांवें बोल्सांतलें थर्मामिटर करचे बदला पेन काडून तुमच्या तोंडान घाला त्या दीस सावन तें इंक आसा पळय म्हज्या बुरशा DNA केला DNA रगता ते बुरशा तें इंक बरोवनचें तशें आयिल्लें म्हणून हांवें चिंतचें हाका बरो कळ्ळें कारण पुरो आसना कळ्ळें इंट्रस्ट आसा घरांत हांव कांय अडकळी नातल्यो हांव घरा आसतना चड बरोवना हांव पूण आमचे जेजुईट संस्थांत हांव पुरो मस्त हें दितात एनकरेज करतात बरोवनच्यांक देखून मस्त जेजुईत बरयणार आसात आमच्या मदें कित्याक म्हळ्यार एनकरेज करतात दॅट्स द बेस्ट सर्वीस यू कॅन गो टू द सोसायटी मस्त एनकरेज मस्त फेसिलिटीज दितात आनी आमकां चॅरीश करतात आमकां एक मोलादीक म्हणल्यार बरी आमकां ट्रिटमेंट दितात बरयणार एक्सक्लुजिविटी बरयणार एक्सक्लुजीव चॅरिशिंग सेलिब्रेटींग दॅट वी हॅव अ रायटर ते आमचे जेजुईटांचे एक कल्चर म्हणटात जाल्यार तरी पाद्री माद्री रागार जाल्लीं आसा तुमचें विडंबन वाचून खंयच्यान तुमचें विडंबन वाचून केदाळे पाद्री माद्री रागार जाल्लीं आसात कंप्लेंट केल्लें आसा म्हाका कोताचो प्रकार एक सिस्टरान येवन म्हाका सोमा काडलें तुमी सिस्टमिशान बरयतात हांवें सांगलें रीड इट एज ए ह्युमर
ह्युमर असलें ह्युमर म्हणून वाचा, चरित्र म्हणल्यार बरें वाचची नाका तुवें, चरित्र बरोवन ह्युमर बरें ती का कोणें वारें घालून धाडल्या मुशा तर जोर कर वचून मात तीन जावन कशें कोणाक जोर करूंक वचनात, कोणें वारें घालून धाडलें म्हणून. पूण ऑपोजिशन आसलें तितलें बरें, तशें म्हळ्यार यू आर बिकमींग क्वायट फेमस, पीपल रेकग्नायज यू. थोडे बरोवपी आसात हेरांचें साहित्य प्रभावीत जावन बरयतात, हेरांचें साहित्य प्रभावीत जावन बरयतात थोडे बरोवपी. थोड्यांचें कितें बरयतात तें संपूर्ण काल्पनीक जावन आसता आनी हेर थोडे अनुभोगतावन बरयतात. तुमकां खंयच्या वर्गाचें साहित्य पसंद आनी कित्याक? हांव प्रभावीत जालो न्हू एकल्याच मनशा वरवीं. तो आतां इल्लो फेमस जाला, शॉर्ट मनीस, बारीक सायलंट मनीस. तो तुमकां बरो वळख कसो बरो ताचें इल्लो कलतो बरो मनीस. ताचें नांव हांव प्रभावीत जाल्ल्याचें नांव प्रशांत मार्ताम. कोण आतां प्रभावीत कितें जायचें, आमी आमचे भितर कितें आसा बरोवचें. ताचे प्रभावीत हाचे प्रभावीत आसूंच नजो. प्रभावीत जावचें म्हळ्यार स्लेव जावचें, तांचें इमिटेट करचें, हांचें इमिटेट करचें. कितें वस्तू पटी हांव सांगतां, हांव प्रभावीत जालो एक म्हजो पात्रोन सांत म्हळ्यार कोण म्हजो पात्रोन सांत? वळून निरसची पाल आसा पळय, ते कायंड ऑफ स्पिरिच्युएलिटी आसा आमचे कडेन. पालीची स्पिरिच्युएलिटी घालें. धाकटी पाल आसता, व्हडली पाल दवंडान हाडून येता ताका, जाल्यार धाकटी पाल कितें करता, आपणाची शिमटी व्हडल्या पालेक काणगे, म्हजी शिमटी न्हय काणगे. व्हडली पाल येवन शिमटी ओळून खातर व्हरता खाता. धाकटी पाल म्हळ्यार तुका म्हजी शिमटी जाय न्हय, यू वॉन्ट माय बाला न्हू, टेक द बाला एंड गो. तशें जिणेंत ते तल एक मनोभाव आसल्यार सगळ्यांक तुजी बाला जायचे, तुजी शिमटी जायचे, लेट दॅम टेक द शिमटी. आय विल गो बाय माय सेल्फ. नो फायटींग, नो रिएक्शन, यू डू युअर जॉब, बी हॅपी. तशें. तुमचे पसंदीत कोणी बरोवपी संगीत की पयलीं हांव आतां कोणी पसंदीत बरोवपी आसात तर कोणी नांव आसात तुमचे लायक करचे, तुमी लायक करचे कोणी बरोवपी तांचें साहित्य? तें म्हाका तें येवंच ना दुसरें लायक करचें, दुसरें इमिटेट करचें. हांव कालें आसल्यार हांव बरोवचें. कोणें म्हाका सांगना तूं हाचे बरें बरयताय, तूं ताचे बरें बरयताय म्हणून कोणें हे दोळ सांगना म्हाका. पुरो म्हजे अनुभव, म्हजे चिंतापूच बरयल्या शिवाय कोणाक इमिटेट करूना. खंयच्या नव्या बरोवप्यांक आतां कोणेन बरोवन आसच्या, ही जनरल साहित्यान बरोवन आसच्या, कोणी नवो बरोवप्यांक तुमची कितें सलाह आसा हे कशें साहित्य वृद्धी करचें म्हणून? सलाह कांय ना, कोणा इमिटेट करूंक वचनाकात. तुमकां कितें आमचे भितर मस्तू काणयो आसा, आमचे भितर मस्तू ह्युमर आसा, तें पुरात तें भायर येवन दीत, आमचे भितर आसचें. आमी कवीच, आमी सकट बरयणारच. ह्या संवसारांत कोण बरयणार न्हय म्हणलो कोणी ना, कवी न्हय म्हणलो कोणी ना, सकट आमचे भितर आसा. आमचें काम म्हळ्यार ताका एक अवकाश दिवचें. टोटल फ्रीडम अवकाश दिवचें. देखून हांव म्हणटालो न्हय, बरयना जायचें जाल्यार म्हाका बरोवंक जायना तेंय हांवें बरयचें. म्हाका बरोवंक जायना, बोर जाता बरोवंक, तेंय हांव बरयतां, म्हाका बोर जाता बरोवंक. सकट अवकाश दिवचो. सकट आमचे भितरच आसा. आमी खंयचेय जाकी दुसऱ्यांत हांव शिकना, कित्याक म्हळ्यार आमचे भितरच डेपॉजिट्स ऑफ क्रिएटिविटी आसता, ताका आमी एक अवकाश दिवचें. ते म्हजे अनुभव. देखून तुमी तशें बरया, अशें बरया म्हळ्यार एक अदीक प्रसंग जाता. लोकांक शिकून दिवची, शर्मावन दिवचो, अशें बरया, तशें बरया. यू रायट, जस्ट रायट. देखून रायटींग इंट्रान्जिटीव वर्ब म्हणटात. ट्रान्जिटीव वर्ब म्हळ्यार हांवें आयस्क्रीम केलें, ट्रान्जिटीव म्हळ्यार आयस्क्रीम केलें. हांवें केलें, खालें म्हणना. हांवें बरोवचें, बरी भजी बरोवचें, खालें बरोवचें, कितें बरोवचें म्हणना. ताका इंट्रान्जिटीव. जस्ट टू रायट, नथींग एल्स, जस्ट टू रायट. बरया, खालें, तुमच्या मतींत आसा पळय, तुमचे कडेन आसा पळय तो अनुभव बरया. हें बरया, तें बरया, ताचे बरें बरया म्हणूंक साध्य ना. इज अ क्रिएटीव वर्क म्हणत तें. हांव चिंता तुमच्या जिणेंत दोन भोव गरजेचे, एक येजाकी जिणी आनी एका बरोवप्याचें मिसांव. तुमकां चड खंयचे पसंद येत?
बरोवपी जाय जाल्यार याजक जाल्यार तुमी बेस्ट बरोवपी जातात. कित्याक म्हळ्यार याजक जावचें म्हळ्यार आमी सगळें लायफ एकाच हंतार एकाच रितीन ऑब्जेक्टिवली पळयता. आमचो याजक पळया, फिरगज पाद्री पळया, सकाळीं उठलो मीस सांगलें, 9 वरां ताणें कोणागे बाप्तीम दिवचे बाळशे 9 बाळशे येता. 11 वरार संतूक सावन थंय वचाचें. हांगा नवो जीव, ते एक जीव हेच्यार आसा. सांजे 4 वरार मॉर्न, 10:30 वरार रेस्पेर हजार. दनपारां कोणी येतात आमचें डायवोर्स जावचें आसा. एका दिसा भितर दोगां जोड्याक, एका जोड्याक तांच्या जिणेंत जावचो अनुभव एका याजकाक एका दिसा भितर. सकाळीं नवो जल्म, न्यू लायफ, बेबी, ताचे उपरांत काजाराची रेस्पेर, मागीर मॉर्न, संदूक सावन लावचें, पिडा, कश्ट पुरा एका दिसा भितर मेळटात. एक याजक एका फिरगेचें 6-7 फिरगेचेंत आसता याजक जावन, एका फिरगेचें 6-7 वर्सां. हें पण सदां पळयता नवो जीव, मॉर्न, काजार, संतोश, दुखां सगळें ओट्टूक ताका मेळटात. ताचे तितलो ग्रेस्त अनुभव कोणाक मेळटा? याजक, हरी एक याजक अप्रूप एक्स्ट्रॉर्डिनरी रायटर जावंक साध्य आसा. अवकाश तेजे मात्र. दॅट इज द बेस्ट प्रोफेशन टू बिकम ए रायटर, टू बी ए प्रिस्ट. बरें प्रोफेशन तें. खंयच्या याजका कडेन तुमी विचारा, नॅक्स्ट लायफान तुमकां एक अवकाश जाल्यार तुमी परतून याजक जाता की 100% दे विल से आय वोंट बिकम ए प्रिस्ट. वाय? बिकॉज आमी जिणी एक डिस्टन्स दवरून पळयता. उरिल्लो लोक संपूर्ण मेथड जावन आसता, आमी एक डिस्टन्स दवरून पळयता. तर एक अवकाश याजक जावन आमकां मेळटा. आमी क्रिस्तांव समाजीन याजक, रिलिजियस 3 आमकां मेळ्ळें एक देणें म्हूण आमी ओपन काणगेचें. आनी ताचें तितलें क्रिएटीव प्रोफेशन दुसऱ्यांक खंय ना. तो अवकाश खंयच्या पाद्रीन हांव नॅक्स्ट लायफान पाद्री जायना म्हणलें हांवें आयकुना. आमी सांगता तशेंच आमकां नॅक्स्ट टायम काजार नाका म्हणटा. कोण विचारल्यार नॅक्स्ट जर आमकां काजार नाका म्हणटा. तें एका दिसा मात्र. दुसऱ्या दिसा सांजे 8 वरां म्हणसर मात्र नॅक्स्ट लायफान जावपाक मेळटार ना. मागीर जोर येवंक पुरो आसतना तें पुरो. एक सवाल आसा म्हाका, तें म्हणजे आतां उलयलें कितें म्हळ्यार हांव मात न्ही, जायते फावटी आमी आयकता, हांव लोक उलयता आमच्या मदीं, आमी बसून आसतना उलयता हांव. पाद्र्या तांकां काजाराचो अनुभव आसना, पूण कशें काजारा विशयान सल्ला दितात की म्हणून. कशें काजार सल्ला एडवायस कशें करतात की कशें, तांकां अनुभव आसना काजाराचो, पूण एडवायस कशें करतात? The most easiest thing in this world is to give advice. हांवें सांगलें न्ही, आमकां ऑब्जेक्टीव पिक्चर मेळटा. ऑब्जेक्टीव पिक्चर मस्त वाचले धर्मान, पळयल्ल्या धर्मान ऑब्जेक्टीव पिक्चर मेळटा. तशें आमी सल्ला दिवची म्हळ्यार आमी देवाची खुशी अशी, बरें अशें केल्यार बरें, अशें केल्यार बरें अशें घेता. फॉर एग्जाम्पल हांव केन्ना शर्मान सांगता, हर एका दादल्या मनशान आपल्या बायलेक म्हणचे, यू आर डिफरंट फ्रॉम मी, यू आर डिफरंट फ्रॉम मी. आय लायक दॅट यू आर डिफरंट फ्रॉम मी. आय चेरिश दॅट यू आर डिफरंट फ्रॉम मी. कंग्रॅच्युलेशन्स, यू आर नॉट लायक मी, यू आर डिफरंट फ्रॉम मी. हें काय ह्या जाकान सांगितलें. काजारांत आमी सेलेब्रेट करीचे जाल्लें सिमिलॅरिटी न्ही, डिफरन्स. वी आर डिफरंट फ्रॉम इच अदर. वील सेलेब्रेट दॅट यू आर डिफरंट फ्रॉम मी. अशें म्हणयत न्ही. ओली सल्ला दिवेत. Yeah, because you like the neighbor म्हणटा जाल्यार वेप. Because you like the neighbor म्हणटा. पूण काजार जावचें तितलें सुलभ न्हय. म्हळ्यार काजार जावचें म्हळ्यार दोन व्यक्तींनी काजार जावचें न्हय, दोन संस्कृती क्लॅश जाता. देखून हर एका काजारांत शर्मावंत हांवें सांगलां
आज रेस्पेक्ट तुमचो एक्झॅक्टली आफ्टर 90 days यू विल हॅव युअर फर्स्ट फायट. काजाराचे फर्स्ट फायट जावचे एक्झॅक्टली आफ्टर 90 days, आफ्टर 3 months. ह्या जागाक पयले क्रायसीस आमचे कितें हांव जालो आमचे आफ्टर 90 days कितें म्हणल्यार इल्युजन्स पुरो गेले, डिसइल्युजनमेंट स्टार्ट्स आनी दोन संस्कृती फायट जाता, कॉन्फ्लिक्ट सुरू जाता. ते ताच्या घरचे संस्कृती आनी तूं तुज्या घरचे संस्कृती आनी तें क्लॅश जाता. एग्री. तशें आमकां पर्सनल अनुभव आसा जें म्हणना, ओके. ऑब्जर्वेशन. एक बरोवपी जावन आतां एक येजक जावन ह्या खंयच्या संपादका संगी तुमकां कितें हास्यभरीत घटना आसा तुमच्या जिणेंतली कितें आमच्या विक्षकांक तुमी सांगूंक आशितात? मस्त आसात. हांव धाकटो आसतनाच पयलें बिस्प आयिल्लो आमच्या, हांवें सांगलां सुमार कडेन बिस्प आयिल्लो. हांव आलतार भुरगो जावन आसलो. बिस्पाची टोपी हांव हातान पाद्रवान सांगलें तूं टोपी हातान काड आनी एकल्याक ते सेप्टर म्हणटात. हांव हातान असो काडनासलो. सडनली फिरगेज पाद्री म्हणलो घाल रे म्हणून बिस्पाक घाल. म्हाका भियान काय घाल रे म्हाका टॅरिबल. म्हाका दिसना. त्या दीस मांयक मात्र खुशी. बापाक म्हणटा, म्हणजे बापाक म्हणटा मांय म्हजो पूत एक दीस ना जाल्यार एक बिस्प जाता पळय. त्या बापाय म्हणालो, म्हजो बापा म्हणालो वय वय तुजो पूत बिस्प जाता एक दिसा मात्र म्हूण, एका दिसा मात्र. तशें ते एक उलस आसा. दायजी दुबाई संस्थो बरोवप्यांचो एकतार फाटल्या 25 वर्सांत हांव न्हू साहित्य वावर करून आसा. हांच्या केल्ल्या वावरा विशीं तुमचें कितें बोगणां आनी चिंता आसात? हांवें सांगलें न्ही तुमी गुलाब फुलयल्यात म्हणून. आमच्या समाजींत गुलाब फुलयल्यात. त्या रेवेच्या गांवांत हांव, रेवेच्या मरुभुमींत हांव, रेवेच्या गांवांत थंय गोळणू तुमचो स्वास दिवन थंय गोळणू थंयचे थेंबे इल्ले थेंबे इल्ले साल जमवून हांगा तुमी गुलाब फुलयल्यात. एक एग्जाम्पल जावन आसा. म्हाका तेंची प्रशस्ती, म्हाका गुलाब करतात तुमी, म्हजो गुलाब फुलयतात. म्हाका इल्लें चड मान्यता दितात, म्हत्व दितात. तुमी अशे कितले गुलाब फुलयल्यात. हें दायजी दुबाय मात्र न्हय, गल्फांत आसलें. हांवेंच पळयलां एकलो घरचो सांदो दुबायक गेलो की गल्फाक गेलो की आयल्यार त्या घरचे सकट गुलाब फुलतात. कितले जण एज्युकेटेड. आमच्या क्रिस्तांव भुरग्यांक रँक मेळनातली सेंट्रल हॉस्टेल्स कॉलेजींत. एकलो त्या घरचो दुबाय गेलो, मागीर हाका तकली उरना. आज दनपार जेवणाक आसा की म्हाका शूज घालूंक मेळटात की नवे शूज घालूंक, नवे वस्तूर घालूंक म्हणून ना. दुबायचो भाव दंडिता, हेल्प करता. आनी हो भुरगो हाका आतां हे खाणाची तकली उरना जेवणाची, आतां तो शिकता बरें करचें, रँक होल्डर. सडनली फ्रॉम 1980 1990 हांव पळयलें आमच्या क्रिस्तांव भुरगे PUCंत रँक करचे. तेच्या पयलीं क्रिस्तांव भुरगे रँकां नात पुरा ब्राह्मणांक. कित्याक? सेक्युरिटी. वॉट दायजी दुबाय, अदर कंट्रीज, those who work there, our brothers, sisters, parents, they work there, they are given this community security. शाबिताय, शाबिताय, सुशेग. तो सुशेग आनी शाबिताय दिल्ल्यांत दायजी दुबाय उरल्यांनी थंय गल्फांत काम करचें, विदेशांत काम केलें. थंय वचून घोळून तांच्या थेंब्यांनी, तांच्या गांवाच्या थेंब्यांनी, तांच्या इनकमांत आमच्या समाजींत एक सुशेग हाडला. सुशेग. ताचे खातीर आमी सकयल ह्या कोडयाळ समाजाचे सकयल दायजी दुबायक आनी इतर व्यक्तींक, थंय काम केल्ल्या व्यक्तींक आमचे धन्यवाद, कृतज्ञता आसा. तुमकां दायजी प्रशस्ती मेळ्ळ्याक, दायजी दुबय प्रशस्ती मेळ्ळ्याक तुमकां परत अभिनंदन. आनी ह्या दायजी कार्याक येवन हें कार्य सोबयल्ल्याक तुमकां धन्यवाद. आनी फुडलें तुमकां आमी सोर बरी भलायकी मागता. तुमच्या सोर तुमची मुखली मिसांवां सफळ जावन दी म्हण आशेता हांव. लांब आवक आनी बरी भलायकी आनी
तुमच्या मिसावांत यशस्वी अशें तो तुमकां परत देव बरें करूं. थँक्यू. काल आज आणि फाल्यां